डेअरीन किंवा गव्हर्नमेंटान ही जी काम दिनो स्कीम आहा ती सुलभ करची. सुलभ म्हणजे सबसिडीच्या बाबतीत सुलभ करची. प्रोसिजर आहा तो मातसो एकदम सोंपो करचो. ही सबसिडी बेगीन मेळना मेंबराक. 6 म्हयने 1.5 वरां फक्त हप्तेच बँकेन भरचे पडटा शेतकऱ्याक. तेन्ना हे बेगीन तांकां सबसिडी जमा जावची आनी गाय घेवंक सुद्दां सुलभ कितें प्रोसिजर आहा तो करचो. 1.5 वरां जाले तरी सबसिडी मेळोंक ना फार्मराक. प्रॉब्लेम कितें जाता, गाय आतां ते डेलीचेर दितना आमकां शेतकऱ्यांक डायरेक्ट ते आंकडो बरयता की 15 लिटर दिता 10 लिटर दिता. पूण एकदां असो प्रश्न जाता की घरा कडेन हाडल्या नंतर तेंचेर विश्वास दवरून शेतकरी गाय घेवन येतात. पूण घरा कडेन येयल्या नंतर एक गाय ती 2 लिटर दूद दिता नाजाल्यार दिना वेल्या उपरांत. असो प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना शेतकऱ्यांक जी हे जाता मारामारी जाता तो खूब त्रास जाता. त्या खातीर बेश्टे फुकटचे पयलीं इन्स्टॉलमेंट ते गायचे भरचो पडटा. ते काय गाय रिटर्न एकदां घेयना. कोपाड्डे फार्मार खंय ल्हान ल्हान पाडकां आसात. गायीं परस ती दूदकारांक दीत जाल्यार खंय फायदो. ती बरी वासरां आसात. ती जर हांगा आमकां सगळ्यांक दिवं ह्या शेतकऱ्यांक जाल्यार तेंचो बरें जातली ती. आनी एक तर तेंच्या हवामाना हांगा तांकां पचलेलें आसा. आनी आतां त्या वाटेचे आमी जर हाडले भायरलीं जाल्यार ते हवामान खूब फरक आसा. आतां म्हाज्या आयकया प्रमाण त्या वाटेन जे तामिळनाडूसून हाडटात ती हांगा तांकां हवामान सोंसना तांकां. तेका लागून ती 10 लिटरचें दूद आसलेलें 5 लिटरच दितात. तेव्हा शेतकऱ्यांक नुकसान जाता. बरें त्या वाटेन दरय तसोच आसता खूब आसा. हांगा एक 20-25 हजारांक जर ही वासरां जर दिली जाल्यार नक्की हांगाचे शेतकरी हे घेतले. कारण बरी आसात वासरां अशें हांव तरी पळोवन येयला थंय. गोवा डेअरीचे फॅट काडपाची मशिनां आनी तांचे कुलरांचे मशिनांनी खंय तफावत. सगळे कडेन वेगवेगळे फॅट आनी डिग्री. फटको बसता सोसायट्यांक. ही हांगासर आमची मशिनां जी आमकां दिल्या गव्हर्नमेंटान ती गव्हर्नमेंटाची आमच्या हांगासर फॅट काडली जाल्यार आमच्या हांगासर काडलेली फॅट आनी कुलराचेर काडलेली फॅट ही हांगा खूब फरक येता आनी आमकां पयशे कमी येता वयल्यान डेअरीच्यान. तेका लागून आमकां हांगा सोसायटीक जवळ जवळ बऱ्याच सोसायट्यांक अशें जाता की नुकसान जाता. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.